Namo Jesu Christa Punyaru Parliponascha Namo Namo Sudbundara Sakramentatam Karakcha Namo Namo Jesu Christa Punyaru Parliponascha Namo Namo Sudbundara Sakramentatam Karakcha Pwede charan Sagi sotiv tu amka amelo rala Dipoli puntu vai udia cheru getnya Udia vai naim tu am cekan sata Amcha mogan bor tugas sama kita Namo Namo Jesu Christa Punyaru Parliponascha Namo Namo Sudbundara Sakramentatam Karakcha Jinye che suk duk tuka sangum aina Tuche taun buswo ashim hangaraulia Ye Jesu ye amka melo tu ye tuche kurpeche denya banda game Namo Namo Jesu Christa Punyaru Parliponascha Namo Namo Sudbundara Sakramentatam Karakcha Lagi sertau somya sattau tuchi gorsa Tuche sangiravan visertau chinye gorsa Santush satau amin kevun tuche darshan Sakshi tuka ame tuja povit sparsha Namo Namo Jesu Christa Punyaru Parliponascha Namo Namo Sudbundara Sakramentatam Karakcha Namo Namo Jesu Christa Punyaru Parliponascha Namo Namo Sudbundara Sakramentatam Karakcha Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia
Hallelujah. 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 आराधन समय गुलाब समय महिमा समय वंदन समय स्तुति समय वाकनी समय हालेलुया 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 thank you Jesus thank you Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना पांचव्या सरोवाच्या मैदानांचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितेचे वाटेन चलयता कळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी बेत म्हाका धैर्य दितात म्हज्या दुस्मनांच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेस्त मांडटाय म्हजे मातें तेलान मागताय म्हजे पात बरोवन उमटता सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगत दितेली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलों सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगत दितेली सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलों बऱ्या गवळ्याच्या पांयांतळी ह्या घडये दिंब्यांनी आमी आसा ह्या आराधनांत भाग घेवंक सोम्या लागीं मागणे करूंक आमच्या जिविताचे कश्ट दूख ताचे मुखार समर्पण करूंक तो दिता ती कृपा देणी आशिर्वादां बेसावां घेवन आमचे मुखले जिवीत जियोंक बरोवशान जियोंक ह्या घडये ह्या आराधनांत सोम्या मुखार आमी दिंब्यांनी आसा सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना किर्तन 23 आमी वाचलें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी अनुभव केल्लीं तींच बोगणां आमी उगडासा काडयेत नितळ वारें गरज आसा तें खाण आमच्या कुडीक सवकासाय आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कश्टांच्या मेटांनी म्हाका सांगतपण आटे विटे अडचणी बघताना म्हाका गरज आसो आदार पडताना म्हाका राखून व्हेल्लेली ती घडिता निराशी जाताना म्हाका सांबाळलेली घडिता उगडासा काडटा आसतना म्हज्या जिवितांत सोमी एक कोरो गवळी म्हणलें सत आमकां मानून घेवंक साध्य जाता सोम्या मुखार आसची आमी हरी एकली त्याच गवळ्याच्या हजरपण ह्या घडी आमचे मदें आमी बघया त्याच गवळ्याच्या हजरपण ह्या उंड्या मरिफात आमी बघया सोमी आमकां पळयोवन आसा आमची दिश्ट आमचे काळीस ताचे थंय आमी उबारता आसतना तो अनुभोग बऱ्या गवळ्याचो अनुभोग आमचे कन्न घेवचे प्रयत्न आमी करया आनी त्याच येवकारिस्ताचेर दिश्ट आमी लायता आसतना त्याच त्रिएका देवाक आमच्या जेजूक आमच्या आत्म्याक सोम्याक आमी आराधन कर गव्या गीत देवने येसुवे आत्मने शरणम देवने येसुवे आत्मने शरणम देवने येसुवे आत्मने शरणम देवने येसुवे आत्मने शरणम देवने येसुवे आत्मने
आत्मने शरणं सृष्टिय मूलने देवने शरणं सृष्टिय मूलने देवने शरणं देवने शरणं देवने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं पाप विमोचकने येसुवे शरणं पाप विमोचकने येसुवे शरणं येसुवे शरणं येसुवे शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं ವರಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ವರಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं देवने येसुवे आत्मने शरणं ದೇವನೇ ಯೇಸುವೆ ಆತ್ಮನೇ शरणं ಆತ್ಮನೇ शरणं आत्मने शरणं सम्या तुका आमी ना वाटता तुका आमी अर्गां दिता ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी तूं आमचे संगता आसाय परतो संतोष आमकां बगता तुजे संगता हो वेळ करसूंक ह्या ददस्कायच्या वेळार सम्या जेजू आमकां हर एकल्यांक तूं पळयोन आसाय आमची काळजां मनांतली चिंतना आमच्या मतींत आसचे खंत आनी बेजाराई आमच्या कुडींत आसचें हर एक उणेपण सम्या तूं जाणाय ह्या घडये सगळें आमचें उणेपण सम्या तुज्या पांये तेळे आमी दवरता तूं आमकां विशेव दितलोय तूं आमकां सांगात दितलोय तूं आमकां आदार दितलोय आमचो बरवसो सोडयतलोय हें जावन आसा आमच्या काळजाची बगणां आनी आमच्या बावडताची बगणां हिंच बगणां घेवन आज आमी हांगासर आयल्या सम्या जेजू आमकां हर एकल्यांक तो आशिर्वाद आनी बर तुज्या पांये तळे आसच्या आनी माध्यम मुखांतर ह्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या हर एकल्यांक तुज्या बेसांवांनी तूं बर म्हूण आमी मागता ही प्रार्थना मी तुका भेटयता तुझ्या पुता जेजूची नावी आमेन. सुमेस्त आमी बसया.
क्रिस्तंतल्या सोमयाचेर आमची दिस्ट आमी दवरया. लुकास वंजेल अध्याय 24 ओळ 28 आनी मुखार उलयत वेता तांकां वसोंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें. पूण ताका तांणी परातून म्हणलें, आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे सांगाता रावूंक भितर सरलो. आमचे सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. आनी देखून तो तांचे सांगाता रावूंक भितर सरलो. सोमयेचेर आमची दिस्ट आमी लावन आसा. आनी आयन वेळार देवाचें उतर आमी आयकलें. लुकासो निमाण अध्यायी इम्माउसाच्या घडीत आमच्या दोळ्या मुखार वा आमच्या मतीच्या पडद्यार आमी हाडयेत ते दोग शीस तांच्या जिवितांत निराशा आसली. तांच्या जिवितांत तो अंधकार आसलो. तांचो बरो असो निराशी जाल्लो. मुखले तांचे जिवीत, तांचो फुडार आनी आमकां हांगासर कितेंच ना म्हणून सांगून फाटीं आपल्या गांवाक, आपल्या घरा ते भायर सरन वाटेर वेताले. मोगाच्या इश्टानो, असली वाट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी समकता. ती निराशेची वाट, ती एकसुरपणाची वाट, ती रडण्याची वाट, दुखांची वाट आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हो अनुभव आमकां मेटा मेटांनी जाल्लो आमी उगडासा काडयेत. ते दोगी शीस कोण, तांची नांवां पवित्र पुस्तकांत आमकां बरोवन घालूंक नात. त्या दोग शिसां पैकी एकलो हांव आसूंक पुरो. म्हज्या जिवितांत सबार पोटी सलवण येताना, पिडा शिडा येताना, एकसुरपण म्हाका भोगतना, हांवें आशिल्लें मेळनासतना जाताना, हांवें प्रयत्न केल्लें खंयचेय प्रयत्न सुफळ जायनासतना उरताना, म्हजे इश्ट म्हज्या मोगाची म्हाका सोडून केन्ना वेताना, म्हाका कळीत आसली म्हजे मोग करचे आनी मनशांनीच म्हजें नांव पाड करतना, म्हज्या फाटल्यान म्हजे विशीं सूख खबरो उलयता आसतना, विविध हंतांनी मनशा जिवितांत ती वाट हांव आनी तूं समकता. आनी ह्या वेळार, त्या निराशेच्या वेळार, त्या सलवणेच्या वेळार जर तर आमकां कोणी सांगात दीत तर, कोणी आमचो हात धरीत तर, कोणी त्या अंधकाराच्या वाटेर इल्लो उजवाड घालीत तर, मनशाचें जिवीत बदलावणेचें जाता. निराशा पयस वरसून नवो बरोसो मेळटा, नवी वाट आमकां दिसता. त्या दोगा शिसांच्या जिवितांत तशेंच घडिल्लें. त्या सांजेच्या वेळार तांच्या त्या निराशपणाच्या वाटेर तो जिवंत क्रिस्त तांकां भेटलो. त्या जिवंत क्रिस्तान ताका ताची वळख दिली. त्या जिवंत क्रिस्तान पवित्र पुस्तकाची सतां तांकां समजयली. त्या जिवंत क्रिस्तान ताचे सगळे मिसांव कित्या खातीर आनी कशें तें मिसांव जारी जालें म्हणलें समजणी तांकां दिली. त्या जिवंत क्रिस्तान त्या दोगा जाणांच्या काळजांत परत एक नवो बरवसो ताणें ओंपलो. आनी देखून त्या सांजेच्या वेळार ते जेजू लागीं म्हणटात, आज तूं आमचे सांगाता राव. कित्याक तो इश्टागात, तो अनुभव तांच्या जिवितांत जाल्लो तांकां एक नवें साव मेळाशें केलें. मोगाचे इश्टानो, आज आमी हांगासर जमल्या जेजू लागीं ह्या घडये
आमी तेंच मागया स्वामी आमचे संगता राव म्हज्या जिवितांत तुजी म्हाका गरज आसा म्हज्या एकसुरपणाच्या जिवितांत म्हज्या पिडेशिडेच्या जिवितांत म्हज्या निरासपणाच्या वा अनकराच्या जिवितांत सोम्या म्हाका तुजी गरज आसा ह्या घडये तुजे मुखार आसची आमी हरी एकली हेंच मागणें परत आमी सांगता मोगळा जेसू तूं आमचे संगता राव पान संको 43 Gesù, 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 moja kalsa devunura, ukte tuka mujhe kalsada. Gesù, 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 moja kastani tu pao, salai mojer tujhe darbar. संगता Gesù, 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 moja kalsa devunura, ukte tuka mujhe kalsada. Gesù, 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 moja kastani tu pao, salai mojer tujhe darbar. Gesù, 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 moja kalsa devunura, ukte tuka mujhe kalsada. Gesù, 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 moja kastani tu pao, salai mojer tujhe darbar. Gesù, 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 moja kalsa devunura, ukte tuka mujhe kalsada. Gesù, 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 moja kastani tu pao, salai mojer tujhe darbar. Shisa sangata दर्यांत असताना चिंतवनातले वादळ ओटले शिसा सांगता दर्यांत असताना चिंतवनातले वादळ ओटले उण्या बावार्थ्यांक तुवें वसयले जेजू म्हाका तुजेर बरवसो उण्या बावार्थ्यांक तुवें वसयले जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजा देवून राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार जैत देवसारान तुका नाडटाना जेजू तुवें चिकोन दाखयलें जैत देवसारान तुका नाडटाना जेजू तुवें चिकून दाखयलें म्हजेर पातकांची मोडां मांडटाना जेजू म्हाका तुजेर बरवसो म्हजेर पातकांची मोडां मांडटाना जेजू म्हाका तुजेर बरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजा देवून राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजा देवून राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजेर तुजें दरबार सलय म्हजेर तुजें दरबार सलय म्हजेर तुजें दरबार हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया 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 हालेलुया
ಯೇಸುವೆ 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 ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಯೇಸು 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 ಸೌಮ್ಯ 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 ಜೀಸಸ್ ಹalleluya hallelujah hallelujah thank you jesus ಮಹಿಮೆ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ Jesus Jesus hallelujah Jesus ಯೇಸು ಯೇಸು hallelujah 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Aradhane Yesuve. Aradhane Yesuve. Vandane Yesuve. Vandane Yesuve. Stuti Yesuve. Stuti Yesuve. Mahime Yesuve. Mahime Yesuve. Hallelujah. 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 ये घड़ी बरा में सर मते बिगलिया आमची दिस्ट सोम्याचेर आमी दवरया आमचो सोमी आमकां पळयोवन आसा मार्काच्या वंजेलांत अध्याय 7 मनशाक मेळयतात त्यो वस्तू जेजूची शिकवण आमी उगडासा काडयेत जेजून सांगलेली ती उतरां आमी उगडासा काडयेत अध्याय 7 वळ 15 आमकां सांगता भायर तावन मनशाच्या भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना पूण मनशा तावन भायर येता तें मनशाक मेळयता मनशाच्या काळजांत तावन कितें भायर येता मनशाच्या तोंडा तावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता मुगाच्या इश्टानो ह्या संवसारांत जियोनची आमी हर एकलीं उणेपणांत जियोन आसां अस्कतकायेन जियोन आसां आमी कोणी संपूर्ण व्यक्ती न्हय आमकां हर एकल्यांक देवान रचतना मातयेची रचली उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 देवान आमकां मातयेची रचली माती अस्कतकाय दाखयता उणेपण दाखयता देखून उणेपण आमची अस्कतकाय एक सवळे बरी आमच्या देगेनच आसा म्हणयेत आनी अस्कतकायेक लागून आमच्या उणेपणाक लागून सबारपोटी देवान आमकां दिल्ल्या आदेश तावन पयस वेचें स्वाभाविक निर्गमन ग्रंथान देवान आदेश दिल्लो पवित्र जाया कित्याक तुमचो देव पवित्र पूण सबारपोटी आमची अस्कतकाय आमचें उणेपण ह्या पवित्रपणाच्या वाटेतावन पयस वेचाक म्हाका कारणाचें जालां सबारपोटी म्हजी वैयक्तीक आशा म्हाका पवित्रपणाच्या मेटातावन पयस वेच्या कारणाचें जालां सबारपोटी म्हजो हांकाराची उतरां म्हजी सूख चिंता म्हाका म्हज्या पवित्रपणाच्या वाटेतावन पयस वेच्या कारणाचें जालां विविध रितीच्या खोटेपणाक लागून गर्वाक लागून हांकाराक लागून पाड आलोचनाक लागून सबारपोटी हांव आनी तूं म्हज्या देवातावन म्हज्या सोम्यातावन ताणें दाखयलेल्या पवित्रपणाच्या वाटेतावन पयस आमी सरल्या आनी हाचे मरीफात आमी सुखीदार जाल्या पूण देव काकुळदार देव मनशाक सोदून येता इमॅन्युएल तो सोदून आयलो मनशा कुळाक पडलेल्या मनशा कुळाक तो सोदून आयलो कित्याक आमकां उंच उबारच्याक देवा बापाचे बोगसाणें आमकां दाखोवच्याक देवा बापाची दयाळाय कितें म्हणलें आमकां समजोवच्याक आज ह्या घडये तसो सोमी आमचे सांगात आसा आमकां हर एकल्यांक परत आमच्या काळजांतावन आमची दूख आमी धरच्याक आनी ह्या मरीफात नितळायेक आमी गमान दिवच्याक आमकां आपणे दिता आमच्या काळजा मनातावन आमच्या चिंतपातावन आमच्या उतरातावन आमच्या कृत्यातावन खंयच्या रितीच्या मेळेपणाक आमी बली जाल्या एक घडी भर आमी उगडास काडया जावंक पुरो ती आमची उतरां उलयलेलीं जावंक पुरो आमी वापरलेलीं माध्यमां जावंक पुरो आमच्या तोंडांतावन येतात तीं उतरां जावंक पुरो खोटो आलोचना म्हज्या मतींत गुंतात
हे सगळे म्हाका म्हज्या पवित्रपणाच्या वाटेंतल्यान पयस वेच्या कारणाचें जालां. मोगळा जेसू, ह्या घडये तुजे मुखार आसचें आमी हरी एकली आमच्या उणेपणाचें, आमच्या अस्कतकायेचें बक्षाणें आमी मागता. तूं आमचो देव, खाकुळदार देव, मोगाळ देव, दयाळ देव. मोगळा देवा, मोगळा जेसू, ह्या घडये तुजे मुखार आसचें आमी हरी एकली आमच्या उणेपणाचें बक्षाण आमी मागता. आमकां तूं नितळ कर, तुज्या पवित्र रक्तान आमकां नितळ कर. आनी अमरिफात म्हज्या काळजांत आसचें, म्हज्या कुडींत आसचें, म्हज्या मोतींत आसचें, म्हज्या जिबेंत आसचें हरी एक मेळेपण नापायस जावं दी. म्हजें जिवीत पवित्र जावं दी. पवित्रपणाच्या वाटेन समकोंक म्हाका तुजी कृपा फावो जावं दी. आनी अमरिफात परत हांवें तुजो जावं जियोंक, तुज्या गोपांत जियोंक. सोम्या तूं म्हाका ह्या घडये आशिर्वादीत कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतून मागता. पान सॉंग 140. Bogo somia mia Jesu sala patkaचे पिडे हांगूस पडला बोगोस म्हाका सोमिया जेसू सला पातकाचे पिडेन हांगूस पडला हांव बोगशितां दुस्माना हांव बोगशितां सेसाऱ्या हांव बोगशितां घरच्यांक हांव बोगशितां सगळ्यांक तुज्या नांवान हांव बोगशितां दुस्माना हांव बोगशितां सेसाऱ्या हांव बोगशितां घरच्यांक हांव बोगशितां सगळ्यांक जेसू तुज्या नांवान हांव पातकी सोम्या काकूत मोचिक राग मोसो पयस कर मोगाण भरून हांव जियेता हांव पातकी सोम्या काकूत मोचिक राग मोसो पयस कर मोगाण भरून हांव जियेता हांव बोगशितां दुस्माना हांव बोगशितां सेसाऱ्या हांव बोगशितां घरच्यांक हांव बोगशितां सगळ्यांक जेसू तुज्याच नांवान जेसू तुज्या नांवान. समेस्त आमी उबी रावया. पवित्र आत्म्याक आमचे मदीं येवकार करच्याक आमी आयती जावया. देवाच्या उतरासो नियाळ आमी करूंक मुखार सरता आसतना तसो पवित्र आत्मो जाणवायेचो आत्मो ह्या घडये आमचे मदीं येवं दी. आमकां हर एकल्यांक गरज आसा ती समजणी, आमकां गरज आसा ती जाणवाय. देवाचे उतार समजूंक आमच्या काळजांत ते जगोवन दवरूंक गरज आसा ती संपूर्ण सकत ह्या घडये तोच पवित्र आत्मा आमकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया. ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ दिवच्या आमच्या भावाचेर आनी आयकोवच्या आम्हा समेस्तांक तसो पवित्र आत्मो ताच्या सक्तेन आनी कृपेन भरून दी म्हणून ह्या घडये पवित्र आत्म्याक आमचे मदें येवकार करया. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोतें तुजे सकन आमकां राव तूं आमचे सोय. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका
तुका आमचे मोते तुझे सक्तेन आंब राव तू आमचे सवय तू जीवित दिवचे उदार सस्ताक पडची बुसवंदार आणि बुद्वेना सगळे तू सल तू जीवित दिवचे उदार सस्ताक पडची सुंदर आणि बुद्वेना सगळे तू सल स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजान तुका आमच्या काळजान तुझ्या सक्तेन आमकां भर तुझे सक्तेन आमकां भर राव तू आमचे सवे स्वागत पवित्र तुका आमचे मोते तुझ्या उच्चान आमकां भर तुझ्या उच्चान आमकां भर राव तू आमचे सवे हालेलुया हालेलुया आले आलेलुया आले आलेलुया हालेलुया आले आलेलुया आले आलेलुया हालेलुया आले आलेलुया आले आलेलुया आले आलेलुया आले आलेलुया हालेलुया 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 सा पौलान फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप दुसरो अध्याय 25वें वाक्य तुमचे मौन क्रिस्ताचें मौन जावं सैमान तो देव तरी त्या समसपणाक तो लपदून रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्ण खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मोरणा पर्यंत खुर्साच्या मोरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें अशें ताणें खुशेवेली बागवाजाई म्हणून ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी देवाचें उतार हें देवाचें ओडपकार मोगाचेनो थोड्याच दिसांनी आमच्या जिवितांत आमी खुर्साचो महत्व ह्या खुर्साचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना खुर्सा विशयंत आख्या संवसारार एक म्हत्वाचो विचार सबार कडेन सबार जाणां नियाळ करना आसात आनी प्रत्येक तरान आमी आयच्या दिसा खुर्साचें फेस्त म्हणून आचरण करच्या संदर्भार खुर्साचें मरण जेजूचें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें लिसांव दिता म्हणलें म्हत्वाचें खुरीस आनी खुर्साचें मरण म्हज्या आनी तुज्या साद्या जिवनाक
आमी कशें अन्वय करन कशें आमकां जेजे म्हणल्याक आज आमी नियाळ करता. पयल्यान पयलें आमी उगडास दवरूंक जाय. आमच्या जिवितांत आतां वसले त्या वचपान पयलें सांगता मनशा रुपार तो दिश्टीक पडलो त्या देखून ताका कितें समस्या जालो तो आमकां हर एकल्याकी दिसपडत्या जिवनांत अनुभव जावंचे आसलो. मनशांक अनुभव जावंचो आसलो. उडास दवरा तें खुर्साचें मोराण मोरच्या पयलें जेजू तो निमाणें जेवण करन आपल्या सिसांक बरें खाण जेवण दिवन सांगाता तो बसून आशिल्ल्या त्या व्यक्तीक ताज्या बोशेंत हात घाल्ल्या ताज्या सांगाता खाण जेवण जेवतेल्या ताजो मोगासो विश्वासी जावन आसलो व्यक्ती ताका विकृत करता. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत सबार जाणांनी मोगाच्या न्हू आमकां मोस केला. मोस केल्लें कोणें? आमच्यात लग्गी आशिल्ल्या मनशांनी आमचे सांगाता बरसतल्यांनी आमी विश्वास दवरल्यांनी आमी कोणाक माथ्यार वयलें ताणींच कोणाक आमी सड पातयल्या ताणींच आमच्या जिवितांत विकृत केल्ल्या वेळार सबार जाणांक आज खोडसाणेचो अनुभव जिवनांत आसा. आनी हो अनुभवांतून भायर येवंक आमकां कश्ट जाता आनी आमी कश्टांत आहां. ओमो ह्या किस कितें म्हणटा तो मोगाचो संकेत जावन आसलो. तो विकृतायक उपाय करता आसतना कितलें त्या जेजूक दुखुल्लें जावेत. आनी तशेंच आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत फाटलें आमचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार वस्तू घडयता असली आमच्या जिवितांत जाय पुरती आमच्या जिवितांत आयल्यान जावंक पुरो. आज जेजू म्हाका आनी तुका उलो दिता. म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तूं खुर्साक म्हत्व दिताय तर खुर्सार हांव मरता आसतना मरच्या पयलें म्हाकाय असलोसो अनुभव जाला आनी त्या देखून तुज्या मोतेंतली खंत बेजाराय दूख काडूंक स्वामी जेजू आज पयल्यान पयलें म्हाका तुका उलो दिता मोगाच्यान. दुसरी संगत हांवें तुवें उडास दवरे जाय. जेजूक पोंड्स पिलाताका मुखार येल्ल्या वेळार थंयसर तो कितेंय उलोवंक ना. सवालां जायतीं केलीं तरी उलोवंक ना. मौन रावलो. कित्याक म्हळ्यार ह्या पिलाता लागीं आनी कितें सांगल्यार कितें उलयल्यार ताका गुत्त आसलें ओ पिलात हांवें कितें सांगल्यार अर्थ केल्यार तो निर्धार घेवंक शकना. तो मनशांक भियोवंसो व्यक्ती जावन आसा. ताज्या हुद्द्याक भियोवंसो व्यक्ती जावन आसा. त्या देखून हांवें कितें आन्सर केल्यार कांय फायदो ना म्हूण तो मौन रावता मोगाच्यान. आमी मुस्तुबोटी उलयता आमच्या जिवितांत दडबडा मुस्तू जिवितांत उलयता. आमकां हर एकल्यांक अनुभव आसा आनी हें उलोवणें मुस्तुबडी आमकां मोगता. इतलें हांवें सांगल्यार ताणें अशें करचें गे म्हणून इतलें हांवें सांगल्यार ताणें अशें करचें गे म्हणलें बोगाप आमकां येता. एफेसकारांक बरयल्ल्या 4 अध्यायान 29वें वाक्य अशें म्हणटा उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलय जाय. उपकाराक पडटा आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र हांवें तें उलोवंक जाय. मुस्तुबटी आमचें उलोवणें उपकाराक पडनातलें सार्थक नासलें उलोवणें उलोवन आमीच एकत्र पासान पडटा वा आमी इतलें सांगल्यार ताणें अशें केलें म्हणलें खंत वा बेजाराय आमकां मोतीन दोसता. आज आमच्यात अंतस्कारांत आमी नियाळ्ळें जाल्यार कितल्या जाणांक आमी कितल्यो संगती सांगल्यो तरी पूण ताच्या समा विरोध तांणी
आमचे विरोध केल्ल्या वेळार आमकां कितलें दूख भोगलें मोगाचें न्हू. पूण जेजू जाणा आसलो ह्या पिलाताक हांवें काल हें सांगल्यार फाल्यां मागीर मुखार लोकांनी ना ताका कुर्साय जायत म्हळ्यार तो खंडीत कुर्सायतलोच. पिलाताक मोहन आसलें जेजूक सोडी जाय म्हणून पिलात जाणा आसलो वो निरापराधी म्हणून. तरी पूण पिलात चिंता आपल्या हुद्द्यार तो म्हाका काडटीत असो लोक भोंवरता आसतना म्हाका दुसरो उपाय ना म्हणटा आनी तो शरणागत जाता. त्या देखून आमी दुसरें आयच्या दिसा लिसांव चिंती जाय. निरर्थक आनी कितें उपकाराक पडना तें आमी उलयनाशें रावता म्हणलें एक निर्धार घेवंक आमकां सकाळ जाय. मौन रावचें एक विशिश्ट देण हें मोगाचें न्हू. सगळ्यांक जायना तें. सबार संगत्यो म्हाका तुका सांगूंक आशेता हांव. तरी पूण एक मौन रावन आसली स्थिती परिगती पळोवन त्या व्यक्तीक आमी जाणा जावन मुखार कोणा लागीं हांव उलयतां त्या व्यक्ती विशीं जाणा जावन कितलें जाय तितलें उलयलो तो मनीस निजाकी ह्या संवसारार बरें जिवन जिवंक शकता. त्या देखून हें हांवें तुवें दुसरें लिसांव आमच्या मोतीन दवरी जाय आसलें. तिसरें उडास दवरी जाय. कश्ट आनी संकश्ट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येवचें तें आमकां जेजू देवान आमकां सांडला म्हणल्याचो अर्थ न्ही. मुस्तमुटी आमी पळयता मोगाचें न्हू. आमकां कश्ट संकश्ट येतना आमकां भोगता देवान आमकां सांडला. म्हजो हात सांडला, म्हज्या कुटुंबाचो हात सांडला. आमकां देवान कित्याक सांडला म्हणलें आमच्या मोतीन दोसता. स्वामीन जेसूय कुर्सार काडटा आसतना म्हणालो म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. किर्तनी पत्रडादे पयले वाक्याचें उताराकाल म्हणालो कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हणलें उद्गार थंयसर आयलो. पूण उडास दवरया जें कितें जेजूच्या जिवितांत घडलें तें जेजूक उसल्या पोंडाक वचूंक म्हत्वाचें जालें. आयचें वाचप सांगता कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विदेय जालो देखून देवान ताका अति उंच बारलो आनी सर नांवां प्रास वर्थे नांव ताका दिलें. त्या देखून उडास दवरा तुमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना न्ही देवान तुमकां सांडला म्हणून बगार तुमचो तो काळ तो आनी तो काळ उतरून तुमी संतोश असो मुकलो काळ येवचो आसा. त्या देखून जेंकच्या कश्टांच्या काळार आसता आसतना संतोश पावोन जियोंक सकूंक स्वामी जेजू सो कुरीस म्हाका तुका उलो दिता मोगाचें न्हू. मुस्तमुटी आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या लागशिल्ल्या मनशांक जावंक पुरो, शेजाऱ्यांक जावंक पुरो, कुटुंबाच्यांक जावंक पुरो, ह्या आमच्या विरोध्यांक जावंक पुरो कितेंय पाड घडटा आसतना सांगचें आसा पळय ताका देवान कशें शिकयलें पळय बोध मनशांत हांव तो सुटल्यार देवान ताका कशें ताका बूध शिकयली म्हणून. जावंक पुरो त्या मनशाच्या जिवितांत तो काळ एक हंत जावन ताका मुखल्या जिवितांत उंचल्या पोंडाक पावोंक. जेजू कुर्सार मरतानाय ताज्या शास्त्री फारिजेवानी चिंतलें जावंक पुरो ताणें देवसाराच्या बळान कोणा येदोळपुरा ताणें मात कार्यां केल्लीं. निश्चित तो देवाचो पूत जाल्यार ताका सोडूंक जायना. ताका सकल कुर्साचें मरण जायनातले बरें ताका जायना गी. कित्याक जायना पळय हाचें भांडणां भायर पडलें पळय कितल्या लोकांनी त्या वेळार उलोवन आसूंक पुरो. पूण जेजू जाणा आसलो आपूण बापाचो मोग करता बापाची खुशी म्हणजे तें जावं दी म्हणल्या इराद्यान ताचे कडेन अजापगारची सकत आसली जाल्यार ती ताणें उपयोग करनासतना त्या काळाक सहज जावन कश्ट सोंसले आनी त्या देखून ताका अति उंच उबारलो. त्या देखून आमच्या जिवितांत आज आमी आनी एक संदेश घेवंक जाय. जिवितांत कितें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत विविध संगती घडोवन आसात. ह्या वखदां आमच्या कुटुंबांनी कितें संगती घडोवन आसात सर्वेस्पराच्या खुशे प्रमाणे ते जावन आसात तर आमकां मुखल्या हंताक वचोंक आसा. त्या देखून
ते कष्ट ते बेजाराय सोसूंक देवा लागीं आमी कृपा मागोन तो काळ उतरोन मुखल्या काळाक पांय दवरूंक आमकां ससाय आमी मागोवंक जाय मोगाच्यानो. चवथी संगत हांवें तें उडास दवरूंक जाय. कुर्साचें मरण जेजूच्या विशयी चिंता आसतना मातेवाच्या 27 वाक्य जावंक पुरो, तशेंच सामार्काच्या सुवार्तेन जावं दे, लुकाच्या सुवार्तेन जावं दे, थंयसर जेजू कुरीस वोवयत आसतना सिरेनगार सिमांव थंयसर ताका तो दिशिल्ल्यान पाशार जातालो. सैनिकांनी ताका बलात्कारान ताका ताजो जेजूचो कुरीस वोवंक लायलो. उडास दवरा, ह्या जेजूक कुरीस वोवयत आसतना ताज्या कुमकेक कोणी आयिल्लो ना. जायत्या जाणांक ताणें गूण केल्लें, जायत्या जाणांचें देवसार देंवडावन तांकां सुटका दिल्ली, जायत्या जाणां थंय सांगाता तो जेवल्लें केल्लें, जायत्या जण ताका फाटलाव करून ताचें तें बरेंपण जोडल्लें. पूण ताका कश्ट संकश्ट येता आसतना कोणीय ताच्या सांगाता रावोंक ना. सिरेनगार सिमांक कुरीस ताका वोवंक सांगल्या वेळार पयत पुस्तक सांगता बलात्कारान ताका बोळान ताचे लागीं वोवंक केलें. ताणें कांय खुशेन जायत म्हाका एक अवकाश येद्या व्हडल्या मनशाच्या कश्टान हांव भागीदार जाता म्हूण जाल्लो न्ही. आनी आज हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना कोणी आमच्या सांगाता आसना जावंक पुरो. मस्त जाणांनी म्हाका सांगल्लें आसा, या म्हाकाय भोगल्लें आसा, कश्ट आमकां येता आसतना मुजे सांगाता कोणी ना न्ही, म्हाका साई करना न्ही, मुजे सांगाता आसले खंय गेले म्हणलें सवाल आमकां हर एकल्यांक मोगाच्यान दिसून आसा. उडास दवरूंक जाय. मनशा जिवितांत जेजूची मादरी हांव हातूंत घेता तर, जेजूचें मॉडल हांव हातूंत घेता तर, जेजून इतलें बरें करन, जेजू कडेन इतलें पुरो बरें आसलें तरी ताकाच कोणूय सहकार, ताकाच कोणूय साई करूना तर हांवें तुवें कशें आनेकल्या थंय साई करचें आसलें म्हूण एक्सपेक्टेशन करना, आनेकल्या कडेन राग करचें आसलें, आनेकल्या कडेन बेजारे करचें आसलें, कितेंच ना मोगाच्यान. देवान म्हज्या शेजाऱ्यांक, म्हज्या कुटुंबाच्यांक, म्हज्या इश्टांक, या दुसऱ्या मनशांक तांच्या मोतींत जर तर घालें बरें मोत दिली जाल्यार मात्र तांणी येवन म्हाका सही करियेत. नांतर आमच्या जिवितांत जें कितें आमी कश्टांचो काळ पाशार जाता तो काळ आमी पाशार जावंक आसा. हे जिविताचें सत कुडू तरी हांवें तुवें स्विकार करन हांवें तुवें जियोंक आसा. कुर्साच्या महत्वा विशयी सांव पावल हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 14 आनी 15 वाक्यान अशें म्हणटा, आनी आतां भुरगीं रक्त मांसाच्या सैमाची जावन आसतना जेजूय ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो, हाचे वरवीं मोरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मोरणान ताणें पाडाव केलो. अशें मोरणाच्या भिरांतीन आपली सगळी जीणभर गुलामपणान जियेतल्यांक ताणें सुटका सोडून दिली. त्या देखून जेजून कुर्साचो आमकां उडास येता आसतना उडास दवरूं जाय. आमकां सर्वेस्परान सोडवून मोगाच्यान दिली. मोरणाच्या भिरांतींतावन, मोर्ण म्हळ्यार कुडीच्या मोरणांतावन मात्र न्ही. आतां एक फोळक येतना तूं मोरतलें म्हळ्यार संबंद तुटता. देवातय असो संबंद मेल्यार कितें जाता, संबंद दवरूंक जायना आनी मनशाक आनी देवातय संबंद मोडटा. आनी त्या देखून आदाम एक थंयसर आसल्या येदेन तोटांतावन भायर घालें, संबंद मोडलो आनी जिविताचो रुखाक प्रवेश जायनातल्या बरें थंय उज्याचे बेली घाली. आनी अशेंच मोगाचें आज हांवें तें उडास दवरूं जाय. जेजून कुर्साचें मरण मेल्ल्या वरवीं
आमकां मोरणाची भिरांत ना कित्याक म्हळ्यार जेजून आमकां सोडवण दिली आनी खुमसार असो आमकां एक साक्रामेंत दिला. केदाळा मनीस रोडून मागता की म्हजी सूख जाली म्हणून देवा कडेन तक्षणच मोगान धांवून येवन सुटका सोडवून दिवचो जेजू आमचे सांगात आसा. हो जावन आसा मोगाचो न्हू आनी एक म्हत्व ह्या कुर्साचो. ह्या जेजू थंयसर मॉर्न पावलो आनी उपरांत पळयत पुस्तक म्हणटा आमचे सतमांता म्हणटा तो मेल्ल्या मदें देवलो म्हणटा. कॅटिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च 632 आर्टिकल म्हणटा थंयसर सोमी जेजू वचून मेल्ल्या मदें देवून सुवार्ता प्रगट करता. सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 3 अध्याय 18 वाक्य सांगता अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यार अपराध्या बसत म्हणजे आमा पापयांक देवा थंय पाटी हाडचे बसत एकच बोटी मॉर्न पावलो कुडीन ताचो जीव काडलो जाल्यार आत्मे ताका परत्यान जिवंत केलो आनी यस्स आत्म्या रुपान ताणें वचून बंदेंत आसलेल्या आत्म्यांक सुवार्ता प्रगट केली. बंदेंत आसलेल्या आत्म्यांक सुवार्ता प्रगट केली. उडास दवरा ते आत्मे मेल्ल्या मदें देवलो थंयसर बंदेंत खंयचे आत्मे आसा थंयसर ताणें शुभ वार्ता प्रगट केली. जिवंत आसल्यांक मात्र न्ही मोगाचें न्हू थंयसर वचोनी थंयसर सुवार्ता प्रगट केली. आनी ह्या देखून एफेसकारांक बरयल्या 4 अध्याय 8 आनी 9 वाक्य अशें म्हणटा पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा तो ऊंच सोडलो तेन्ना ताणें आपल्या जैताच्या परिवारांत कैद्यांक व्हेलें आनी लोकांक देणी दिली. तो ऊंच सोडलो म्हळ्यार अर्थ कितें तो पाताळाक देवलो. मोगाचें न्हू थंयसर आशिल्ल्या बंदेंत आशिल्ल्या कैद्यांक सोमी जेजून सुटका दिली. तर म्हाका आनी तुका आज तसो कुरीस म्हाका आनी तुकाय सुटका दिवंक शकता. तांकां सुटका दिली मात्र न्ही पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार आत्मीक सुटका मात्र न्ही. सामर्थ्याच्या 27 अध्याय 52 वाक्य चॅप्टर 27 वर्स 52 म्हणटा आनी मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले आनी विशय घेवन आसले साबार भक्त जिवंत जाले आनी जेजूचें जिवंतपण जाल्या उपरांत ते पोंडांतले भायर आयले आनी पवित्र शहरांत येवन साबार जाणांक दिश्टीक पडले. हें जावन आसा त्या कुर्साचें म्हत्व मोगाचें न्हू. तसो कुरीस म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बादशावी दिवंक शकता मात्र न्ही मोग दिवंक शकता. कुर्साचो संकेत मोगाचो संकेत म्हणल्या विशयान आमी शाबार शर्मा हांवें तुवें आयकल्या. पाद्र्यापानी मस्तपटी आमकां सांगला ह्या विशयांत गुंडायचें चिंताप नियाळ आठयला. आतां मोग म्हळ्यार मोगाक 4 डायमेन्शन आसा. मोग म्हळ्यार कितें मोगांत मोगाचें न्हू पयल्यान पयलें पॅशन इंग्लिशांत आमी म्हणटा कन्नडांत भावोद्रेका म्हणटा ह्या कोंकणींत बोगणाचो उमाळो. जर तर दोगां लवर्स आसा जाल्यार मोग करणार आसा जाल्यार तांचे थंय बोगणाचो उमाळो आसा आनी त्या देखून ती मुस्तू एकामेका मेळोवंक अत्रेक जातात. सांगातपणान रावंक ती अत्रेक जातात. कोणायचें तांकां भेना खंयच्या सन्निवेशार ती रावंक रेडी आसात. ती जावन आसा पयल्यान पयलें ह्या मोगाचो एक संकेत एक एलिमेंट म्हणटा आमी. दुसरें जावन आसा कमिटमेंट. कन्नडांत आमी बद्धते म्हणटा कोंकणींत आमी बद्धता वा समर्पण म्हणटा. थोडे फावटी मोगांत बोगणां उमाळतात थोडो थेंब गेल्या उपरांत ती बोगणां उणें जातात आनी त्या वेळा बद्धता कमिटमेंट आसल्यार मात्र तो मोग कंटिन्यू जाता. जर तर व्हंकल न्हवऱ्या मदें आमचे मदें कमिटमेंट आसा देखून त्या देखून आमी मून दवरसून आमी येता मोगाचें न्हू. बोगणां उमाळना जावंक पुरो थोड्या वेळार थोड्या काळार तरी पूण आमचे मदें आसचें समर्पण आमचे आसची बद्धता आमकां तो संबंध मून दवरसूंक आमकां कृपा दिता ह्या कारण करता जाता. तिसरें जावन आसा मोगाचें न्हू
या मोगांत आसा प्लेजर, या संतोष एकामेकाच्या सांगातपणांत संतोष मेळटा. केदाळा हांव एका मनशाचो मोग करता, तो मनीस लागीं आसल्यार म्हाका संतोष जाता, हांव ताच्या संगात आसल्यार ताका संतोष जाता. हो संतोष आसल्यार मात्र थंयसर मोग आसा आनी हो संतोष मनशाक थँक्यू थँक्यू म्हणलें, थँक्स म्हणलें ऑटोमॅटीक जावन आमच्या तोंडांत भायर सरता मोगाच्या न्हू. आनी चवथें जावन आसा ह्या मोगांत जाय सॅक्रिफीस वा त्याग. आमी सॅक्रिफीस आमी कितें म्हणटा, त्याग कितें म्हणटा, तो मोग आसल्या कडेन त्याग आसा. आनी जेजूचो आनी मनशाचो मोग पळयलो जाल्यार हे चारय संगती ह्या संगतींनी आसात. सोम्या जेजूक ह्या देवा बापाक मनशांचेर मोग आसलो, ताका ती बोगणां आसली, ही म्हजी परजा म्हणटा सर्वेस्पर देव. ह्या सर्वेस्पर देवाक बद्दत आसले, कमिटमेंट आसलें, त्या देखून हांव जावन आसा अब्रामाचो देव, हांव जावन आसा इसाकाचो देव, हांव जावन आसा जाकोबाचो देव म्हणून हर एकटें तो वागदान येता. एक कमिटमेंट, एक बद्धता ताणें दवरली. ही म्हजी फर्जा म्हणून ताजें तें कमिटमेंट आसलें. त्याच प्रमाणे आपणाची फर्जा म्हणून सर्वेस्पर देव मस्तो संतोष पावतालो. आनी त्याच प्रमाणे आपल्या एकल्याच पुताक ताणें त्याग या बलिदान दिवन सांजोच्या 3ऱ्या दिसा 16 वाक्यान आमी पळयता ताजे आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक आनी ताणें ह्या संवसाराक ओपून दिलो. असो मोग रिवर्स सायडीन म्हळ्यार मनशांत वचोंक जाय. आमकां सर्वेस्परांतय बोगणां आसात जाल्यार, मोगाची बोगणां आसात जाल्यार हांव ताजे उपादेश पाळटां. तुमी चिंता पळया, लव्हर्सा मदें कांय रुल्स नियमा म्हणून न्ही, पूण ताका दुखता म्हणल्या खातीर ते लव्हर या तो चेडो या चेडू आनीक ताका दुखच्या रितीन चलना. कित्याक म्हळ्यार थंयसर मोग आसा, त्या देखून ताका दुकानांतल्या बरोबर चलता. म्हळ्यार थंयसर ताजें कितें आसा, ताका खुशी आसा तें तो मनीस पाळटा. बोगणां आमचें थंय सर्वेस्परा लागीं आसोंक जाय. सर्वेस्परा लागीं आमचें बद्धता, आमचें कमिटमेंट सर्वेस्परा थंय जाय. सर्वेस्पर सांगाता मागणें म्हणटा आसतना आमकां खुशी जाय ज्या मोगाच्या न्हू. कोणी सांगता सिरेनगार सिमोंक तो कुरीस पोवंक गेल्ल्या बरें, बलात्कारान आमकां मागणें म्हळ्यार कांय प्रयोजन ना. आयताराच्या मिसाक खड्डाय म्हणून पोलीस सभा सांगता देखून हर एक आयतारा मिसाक वचोन प्रयोजन ना. थंयसर केन्ना तो मिसाक वताय, खंयसर तो मागणें म्हणटाय, ते संतोष तुज्या काळजांत भोगता जाल्यार सर्वेस्पराचे आशिर्वाद ऑटोमॅटीक जावन तुका थंयसर वळटा. तशेंच म्हजें आनी तुजें जावन सॅक्रिफीस जावं करो, उपास जावं करो, मागणें जावं करो, दान धर्म, कितें आमचें तें त्याग कश्ट सोसून आमकां आमच्या जेजूक अवमान निंदा करतना सांगाता घट्ट धैर्यान वय हांव क्रिस्तांव, त्या क्रिस्ताक हांव साक्ष दिता म्हणलें, तो सॅक्रिफीस करूंक आमी तयार आसा सय. आनी हो कुर्साचो मोग केदाळा म्हजें आनी तुजें थंय आसता. थवळ देव आनी मनशा मदें संबंध वाडटा. आनी केदाळा पवित पुस्तक सांजोच्या 14व्या अध्यायान 15व्या आनी 16व्या वाक्यान म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करशे जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात, तर हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सगळे सदांय आसतलो. म्हणजे पवित्रत्व आमचे थंय सदांच आसता. मात्र न्ही, त्याच 14व्या अध्यायांत मुंदरून 23 वाक्यान अशें म्हणटा, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा, थवळ बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताजेशी येवन ताजे थंय वस्ती करता. त्या देखून मोगाचें न्हू, त्रियेक देव म्हजे सांगात आनी तुजे सांगात आसा. खुर्साचो मोग हांवें तुवें जाणा जाल्ल्या वेळार, खुर्सार जेजून मेल्ल्या वरवीं ताणें दाखयल्लो मोग हांव तूं केदाळा त्या मोगा विशयी हांव तूं जाणा जाता. आनी त्या दाळा हांव तूं मोग करूंक शकता. तो मोग एकामेका स्पंदन जाता आसतना, ती बोगणां येता आसतना, सो संतोष पावता आसतना, ते बद्धता आसता आसतना हांवें एकामेका सॅक्रिफीस केल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू, सर्वेस्परा देवाचें हाजरपण हांवें तुवें भोगूंक साध्य जाता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, बरें एक उदाहरण आमी पळयता. सालुकाच्या 23 अध्यायान 43 वाक्य आमकां सगळ्यांक गुर्त आसा. खुर्साच्या एकल्या कुशीन दोनी थंयसर सोर आसले. एकलो म्हणटा तेजी खेळकुळां करता, तर आनेकलो म्हणटा ना, आमी खेळकुळां करचें नाका, आमी जाल्यार पातकी, हांव जाल्यार पातकी, आमकां ही शिक्षा फावो, पूण ताका आमी खेळकुळां करचें नाका. आनी ताजे लागीं देवा लागीं जेजू लागीं तो म्हणटा,
म्हणालो जेजू तूं रास पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. आनी जेजू कितें म्हणटा, हांव तुका सांगता आजच तूं म्हज्या संकता वैकुंठांत आसतलें. मोगाचे न्हू आखरेच्या घडयेक तरी तो मनीस ह्या जेजूचो मोग ताणें दाखयलो, व्यक्त केलो. मोगाचें ताजें तें कितें आसा भावना ताजें तें तें व्यक्त केली गे. तक्षण जेजू म्हणटा तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका जावन आसा. तुका इतल्या कश्टांत आसतना जाल्यार तूं म्हजे विशीं चिंतून म्हजे लागीं तूं दया मागोन आसाय आनी त्या देखून तूं म्हजे सांगाता आसतलें. आज म्हाका तुका तस्सो जेजू सांगता, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे कितलीं पातकां तुवें करना सांग पुरो. जर तर आज तुजें बोगणा म्हजें तें येवन सांगशी जाल्यार म्हज्या जेजू हांव तुजो मोग करता, म्हजी खाकूळ कर म्हणशी जाल्यार तुज्या जिवितांत सर्वेस्परचो उजवाड फांगतलो. मोगाच्या न्हू खंय एका व्यक्तीक सर्वेस्परचो उजवाड फांगतलो. त्या देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या 3ऱ्या अध्यायांत 19 वाक्यांत सांग पावलो अशें म्हणटा, समजोणे व्हरतो क्रिस्तसो मोग तुमी जाणा जावन देवाच्या संपूर्णेन तुमी बरो म्हणून तुमच्या खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. आज आम्हा सर्वांचें इंच प्रार्थना जाय. समजोणे व्हरतो क्रिस्तसो मोग. ताणें क्रिस्तान केल्लो तो मोग कुर्साचें मरण मरना, ताणें केल्लो तो मोग आमच्या समजोणेक येना. मोगाच्या न्हू तो विपरीत जावन आसा, विपरीत विशिश्ट मोग तो जावन आसा. त्या मोगाची गुंडाय केदळा हांव तूं नियाळटा, केदळा हांव तूं नियाळटा. ते मोगाची गुंडाय हांव तूं नियाळटा. ती बोगणां म्हजें तें उमाळटात, तें बद्धता म्हजें तें येता. थंयसर हांव सुद्दां जेजूच्या सांगातपणान संतोश घेवंक आशेता आनी हांव म्हजें जिवन ताका सॅक्रिफायस करता. तो गुंडायचो अर्थ, गुंडायचो मोग जाणा जावन संपूर्णेन बरोवंक सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका ह्या कुर्साच्या फेस्त आजच्यान करच्या संदर्भी मोगाच्या न्हू म्हाका आनी तुका उलो दिता. म्हज्या पुता म्हज्या धुवे म्हजो मोग तूं अर्थ कर आनी तूं म्हजो मोग कर. एकामेका बोगणांनी आमी बरया, एकामेका आमी एकामेका संतोशान आमी जियेया आनी म्हजें हाजारपण तुमकां संतोश दिवं आनी तुमचें हाजारपण म्हाका संतोश दिवं म्हणटा जेजू. केदाळा आमचें हाजारपण जेजूक संतोश दिता, जेजूचें हाजारपण आमकां संतोश दिता, आमकां बोगणांनी भरता. आमी ताजें तें बद्धतेन रावो न्हू ताजे खातीर त्याग करूंक शकता. मोगाच्या न्हू ह्या मोगा खातीर आमी खंयसर आसा आमी जाणाव. ह्या संवसारांत आमकां मस्त जाणां टिका करूंक पुरो क्रिस्तांवाचो पाटलाव जरी म्हणल्या खातीर तरी पूण आमी तो सॅक्रिफायस करन त्याग करन हांव तुमची येयल्ल्या वेळार आयच्या वाचपांती वाचिल्लें त्या उतरांचो नियाळाय आमकां गंडीसांनी कळटलें. मोगाच्या न्हू आनी तूं जेजू म्हजें आनी तुजें जिवन आशिर्वाद करतलो. आमेन. मोगळा सोम्या समर्पण करता आमची सगळीं कुटुंबां तुज्या हातांत. आमच्या जिवितांत कश्ट येत आसतना सोम्या तुजेर दिश्ट जोखूंक तुवें सुसुल्ल्या कश्टा मुखांत्र आमचे कश्ट हाळू जावंक तूं आमकां कृपा दी. हर एक घडये आमच्या जिविताची मेटां आमी समकत आसतना सोम्या तुजो सांगात आशेवंक आमचे थंय तुजो मोग वत म्हण मागता. आमेन. मोगळा सोम्या समर्पण करता आमची शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री. ह्या मिनिस्ट्री मुखांत्र तुजें उतर चड आनी चड मापान परगट जावंक तुवें आमकां आशिर्वादीत करन दिल्ल्या देण्या मुखांत्र साबार जाणांक बरेपण जावंक तूं आमकां तुज्या शेतांत उपयोग कर म्हण मागता हांव. समर्पण करता सोम्या हांगासर जमा जाल्ल्या हर एकल्यांचेर तुजो आशिर्वादाचो हात दवर सोम्या. हर एकल्यांक बरी भलायकी, मोतीक समाधान, तशेंच आत्मीक गटाय लाबोवन जिविताचे हर एक निर्धार घेत आसतना बरें आनी वायट समजून काण घेवन तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक जाय जाल्लो दैवीक आदार लाभय म्हण मागता हांव. तशेंच समर्पण करता सोम्या हर एका काजारी जोड्याक सोम्या खंयसर मनस्ताप आसा
थंयसर तूं समाधान जावन देवन ये सोम्या खंयसर बावडत दंडळटा थंयसर बावडताचें देणें दी सोम्या हर एका भुरग्यांक ल्हान प्रायेरतावनूच वडिलांनी बावडतान वाडोवंक जाय जाल्ली पवित्रत्मेची मजत लाभय म्हण मागता हांव. हालेलुया 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 हालेलुया. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. मंगळा सोम्या समर्पण करता हांव सोम्या आमकां हांगासर सेवा दिवंक येवच्या हर एका याजकांक. मंगळा सोम्या तुज्या पवित्रत्म्याच्या देण्या फळांनी तांकां भरन तांची सेवा तुका मानवाल्ली जावन स्वीकार कर सोम्या आनी तांचे मुखांत्र साबार आत्मे तुजे थंय परतोवंक जाय जाल्ली हर एक तरेची कृपा तांकां दिवन आशिर्वाद सी. तांचे जिवीत आशिर्वादाचें कर. तांणी करच्या सेवा करच्या फिरगजेच्या लोकांत जावन तांकां मोगमय पास मेळोवंक तूं तांकां आशिर्वाद सी. तांणी करच्या सेवेक जाय परतो प्रतिफळ तांकां लाभय आनी तांच्या सेवे मुखांत्र लोकांक तुका वळखोवंक जाय जाल्ली मजत तांचे मुखांत्र बावडती लोकांक लाभय म्हण मागता हांव. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೇನಿ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸಿರುವೇನಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೇನಿ, ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಸಿರುವೇನಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. मंगळा सोम्या जो कोण कामाच्या सोदनेर आसा तांचेर आशिर्वाद घाल सोम्या. जोगती कामां तांकां मेळोन तांणी कुटुंबाचो आदार जायशे तांच्या जिविताचेर तुजे आशिर्वाद घाल म्हण मागता हांव. मंगळा सोम्या समर्पण करता कोण रिणार आसात, आर्थीक संकश्टांनी आसात तांचेरय तुजे आशिर्वाद घाल सोम्या. जो कोणे आमचे लागीं मागण्याक विनवणी केल्या मंगळा सोम्या तांचे बाबतीन आमी मागता आसतना तुजी पवित्र सकत तांच्या जिविताचेर वाळून दी आनी तांचे कितें कश्ट आसात ते परिहार कर म्हण मागता हांव सोम्या. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. समर्पण करता सोम्या आमच्या गोळी बापांक. तांणी ही डिएसीज फुडें चलोवन व्हरता आसतना तांच्या हर एका वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल सोम्या. तांकां तांणी निर्धार घेता आसतना सोम्या पवित्रत्म्याची मजत तांकां लाभय. तांचे मुखांत्र चड आनी चड बरीं कामां ह्या डिएसीजींत जावंक, आत्मीक वाडावळ जावंक आनी पवित्रत्म्याच्या देण्या मुखांत्र साबार जाणांक पवित्रत्म्याचे हजरपण भोगचें तसले एक अनभोग जावचे तसली कार्यक्रमां मांडून हाडूंक सोम्या
आमच्या गवळी बापांक तशेंच सर्व याजकांक आशीर्वादीत कर म्हण मागता हांव. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. मंगळा सुमया आमच्या देशांत विविध जाती कातीचो लोक जियेवन आसतना एकामेका भाव बांदवपणाचो मनोभाव सदांच उरोंक जाय जाल्ले आशीर्वाद शांत समाधानान जियेवची कृपा हर एका राजकीय फुडाऱ्यातय मन विविध जाती कातीच्या लोकांमध्ये भेदभाव करिनातले तसले एक चिंता उपजोवंक तुझे आशीर्वाद लाभय म्हण मागता. मंगळा सुमया सबार कडेन तुजो पाटलाव करतात म्हणले खातीर कश्ट दगद बगूंक पडटात सोम्या. ह्या वेळार तुमचो आसरो जा, तुजे आत्म्याचें धैर्य आनी बळ तांकां लाभय आनी आमची समर्थ जियोंक आनी आचरसूंक खंयचेच अडकळी आयल्यार धैर्यान फुडें सरूंक आनी तुजो सांगात सदांच दवरूंक जाय जाल्ली कृपा तूं लाभय म्हण मागता हांव. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. मंगळा सोम्या या शालम प्रेयर मिनिस्ट्रींत वावर करच्या आमच्या भाऊ जॉन पासत भाऊ विल्सन पासत तशेंच भाऊ सूरज पासती आमी तुजे लागीं मागणें करता सोम्या. तांच्या वावराचेर तूं आशीर्वाद घाल. ही मिनिस्ट्री बऱ्या तरान मुंदरसून व्हरूंक तांचो सहकार वर्तो जावन आसा. तांच्या वावराचेर तुजो आशीर्वाद घालन तांच्या कुटुंबांत सदांच समृद्धेवंत देवनेशें तुजे आशीर्वाद लाभय आनी तांकां जाय जाल्लें रक्षण दिवन तांचे वावरांत ताणी यशस्वी जोडूंक जाय जाल्ली मजत पवित्र आत्म्याच्या सत्य मुखांतर लाभय म्हण मागता हांव. ಸುಳ್ಳಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ, ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ಕಂಡಿತು. ಸುಳ್ಳಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ, ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ಕಂಡಿತು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು ನೀನೇ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀನೇ. सोम्या मुखार ह्या घडये दिव्यांनी आमी आसां. मुखले थोडो वेळ आमच्या काळजाची हर एक भगनां आमच्या जिवितांतले हर एक अनुभव आमच्या जिविताचे सोम्या मुखार ह्या घडये समर्पण करच्याक मुखार सरया. सोम्या मुखार आशी आमी आमकां समी जेजूक ह्या घडये समर्पण करया. मगळा जेजू ह्या घडये आमकां हर एकल्यांक तूं पळयोवन आसाय. आमकां समी तुज्या पांयांतळी समर्पण करता. तुज्या पांयांतळी आमी रावूंक आशेता, तुज्या पांयांतळी आमी बसूंक आशेता. तुज्या तोंडांतली वळटा ती दैवीक उतरां आमी आयकूंक आशेता. तुजे तावन समाधान, ददोसकाय, भलायकी हें सगळें बरेंपण आमी घेवंक आशेता. मुगळा जेजू ह्या घडये तुज्या मुखार आसच्या मासुमेस्तांक तूं तुजो जावन स्विकार कर. हांव तुजो जावंक आशेता सोम्या. आमकां हर एकल्यांक गरज आसा तें सगळें बरेंपण तूं फावो कर. प्रत्येक करून
आमच्या विनवण्याक आमच्या मागण्याक तूं कान दी. आमच्या जिवितांतले हर एक कश्टांची वाट, नश्टांची वाट, दुखाची वाट, बेजारायची वाट पयस जावं दी. आमच्या जिवितांत आमी आशिल्लें बरेंपण आमकां फावो जावं दी म्हूण ह्या घडये सोम्या आमी तुज्या लागीं मागता आनी आमकां तुज्या पांये तळी समर्पण करता. तुम सोम्या मुसो गोडी तुझी दया दिष्टास निरंतरी. तुम सोम्या मुसो गोडी तुझी दया दिष्टास निरंतरी. दैविक वैजा तुझे मुखार समर्पण करता सर्व पिडेस्त भाव भयणीक. तू जावन आसाय आमचो दैविक वैज सोम्या. लोकांच्या वांजेलांत आमी वाचता अध्याय 6. तुजे तावन दैविक सकत भायर सरतली देखून जायतो लोक तुका आपडोंक कुरडतालो आनी आमरी फात कोणें तुका आपडलें ती सक्टां बरी जाताली. मगळा जेजू सगळें बरेंपण तुजे तावन वाळोवन येता. तू बरेपणाची जर दैविक वैस सोम्या. तुज्या लागीं आमी मागता ह्या घडये आमकां गरज आसा ते बऱ्या भलायकेचे देणे तूं फावो कर. ह्या संवसारांत विविध रितीच्या पिडेनी कोसनासच्या सर्व आमच्या मोगाच्यांक आमच्या भाव भयणीक इश्टमंत्रांक तुज्या पांयतळी ह्या घडी हाडटा. सोम्या तूं तांकां आपड. तुजे अमोलीक रगत तांच्या कुडीचेर शिमटाय. तुज्या स्वासान तांची सर्व घाई थांबय आनी प्रत्येक करून तांकां गरज आसा त्या बऱ्या भलायकेचे देणे उदार मापान तांकां फावो कर म्हूण सोम्या आमी तुजे लागीं परतून मागता. येसुवे नीने प्राणवु येसुवे ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. या समाजेन तू विविध रितीच्या कष्टांनी सांपडून असलेल्या लोकांची तू दया कर. जायते लोक कामाच्या सोदनेर आसात. विविध रितींच्या कष्टांक तांचे जिवीत बली जाला. रिणाचे समस्या आसात, वावरड्यांचे समस्या आसात. हाती धरिल्ले योजना पंथाक पावंक येतनात आनी आमरी फात मस्त जाणांचे जिवीत कष्टांचे जाला. तांची जिवितांत सबारशी दुखां ती गळोवन आसात. सबारशी मागणी तुजे मुखार ती भेटोवन आसात. मोगळा जेजू असल्या कष्टनासच्या सर्व वर्गाच्या लोकांक तुज्या पांयतळी आमी आसता. ह्या घडये तुजे मुखार समर्पण करता. जाग्याचे समस्ये, रिणाचे समस्ये, भलायकेचे समस्ये, संबंधांतले समस्ये, कामाचे समस्ये आनी कितें रितीच्या कश्टांनी सांपडून आसात त्या सर्व लोकांक सोम्या तूं दया दाखय. मोगळा जेजू तुजे लागीं आयिल्ल्या हर एकल्यांक तुवें बरें केलां. तुजे लागीं हर एकल्या आयकल्ल्या तुजे मुखार समर्पण केल्ल्या हर एका विनवणेक तुवें कान दिवन तांकां बरें केलें. मोगळा जेजू ह्या घडी आमी मागोन आसा ते हर एक इरादे प्रत्येक तेसवां खातीर कितें मागोन आसा त्यो गरजो तूं पंथाक पावय आनी ह्या आमच्या भाव भयणींची दुखां तूं हळू कर, तांचे कश्ट तूं हळू कर म्हूण सोम्या आमी तुज्या लागीं परतून मागता. मुझा कुटमा जेसू तू ये मुझा कष्टा जेसू तू ये मुझा पीड़े जेसू तू ये सलवा ताना जेसू तू ये. आमची कुटुंबां आमचे हर एक संबंध तुज्या पांयतळी आमी हाडटा. आमच्या कुटुंबाचेर तूं आशिर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबा जिविताचेर तुजी आशिर्वाद घाल. आमच्या कुटुंबांत आसचें बरेंपण सडीत जावं दी. मोगा मैपासाचे बोगसणाचे सोडतोडीचे राजी संदानाची बोगणा वातावरण सड जावं दी. राग मसोर द्वेषाची चिंतना पयस वचोन दी. प्रत्येक करून मोगळा जेजू कुटुंब संबंध जियोंक कश्टांच्या हर एका जोड्याक तुज्या पांयतळी आमी हाडटा. विच्छेदनाच्या वाटेर आसच्या एकामेकांतावन पयस रावून जिवन आसच्या
रागाच्या द्वेषाच्या बोगणारसच्या हर एका जोड्याक सोमिया तू आशीर्वादित कर. तांच्या मोतीन तासच्या तो काळोख पयस जावन दी. तुझ्या योजनाक तांणी खालतीमान घालान देखून तुझ्या योजन तांच्या जिवितांत तू कार्यगत कर. तांची कुटुंबां परत नवी कर, परत तांकां एक कर. आनी आमरी फात कुटुंबा जिवितांत तांणी ते बरेंपण तांच्या जिवितांत अनुभव करूंक तू सोमिया तांकां वाट दाखय, आदार दी म्हूण तुज्या लागीं परत मागता. मुझा सुखा जेसू तो ये, मुझा दुखा जेसू तो ये, मुझा वावरा जेसू तो ये, कंतीन मुर्ताना जेसू तो ये. तुझ्या मुखार आसची आमी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागता. आमच्या काळजा मनांत जायते इरादे आसात आमचेच खातीर, आमच्या मोगाच्यांच्या खातीर. मोगळा जेजू, ह्या घडी आमी तुजे मुखार करता ती विनवणी, ती विनंती तूं मानून घे. कशें जेबेदेवांच्या पुताची आवय आपल्या भुरग्या खातीर मागोंक आयलेले बरी तुजे मुखार आमी मागोन आसा. आमकां कळीत ना बरें वा वायट, पूण जें कितें आमी मागोन आसा तें तूं आमकां तुज्या उदार मनान तूं आमकां फावो कर. आमकां कितें गरजेचें आसा तें सगळें तूं फावो कर. प्रत्येक करून मोगळा जेजू, आमी आशेवचें समाधान, आमी आशेवची ती दादोसकाय, आमी आशेवचें ते बरो संबंध कुटुंबादारांत मोग आनी सांगतपण, आमच्या बरे इश्ट मंत्रांत आमकां सांगतपण, हें सगळें तूं आमकां फावो कर. आनी आमरी फात आमचें जिवीत ह्या संवसारांत बरेंपणान भरलेलें कर म्हूण सोमया आमी तुज्या लागीं परत मागता. मुझा काळसा जेसू तू ये, मुझा मागण्या जेसू तू ये, मुझा चिने जेसू तू ये, मुझा पोयना जेसू तू ये. सोमयाची बेसांवां घेवंक आमकां समी आयतीं करया. Idia boda sacramenta stangnama karuya purbila rupa boga navioriti adarya salbon mecha askatvismya बाबाटाचे बळ दिव्या. जशे बापा तशेंच पुता, उल्हासाणी स्तुती जाव, पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यात हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावाडटा. आमेन. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण आनी सफळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.